दीस तुमकां सगळ्यांक. आय विश यू अ व्हेरी गुड मॉर्निंग, गुड डे. तुम्ही हांगा आमच्या मागण्याक उलो दिवन आमच्या उल्याक मान्य दिवन आयज हांगा कदंबा बस स्टँड मडगांव डिपोन येयल्यात आनी तुम्ही आता कदंबा बस स्टँडा फुडें आसात मडगांवच्या डिपो फुडें. तुमकां सगळ्यांक हांव KTC ड्रायव्हर्स अँड अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस गोवा स्टेट कमिटीच्या वतीन हांव हार्दिक तुमकां येवकार दिता. तुमकां हांव नमस्कार करता, तुमकां हांव सलाम दिता. तुमी हांगा येयल्यात कित्याक तुमच्या माध्यमा वरवीं आयज इलेक्ट्रीक बस ड्रायव्हर्स जे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना अंडर काम करता थ्रू अ कॉन्ट्रॅक्टर SV ट्रान्स म्हणून. ह्यो कॉन्ट्रॅक्टर हैदराबाद बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर ताणे ह्यो बसी थ्रू कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रीक बसी म्हणल्यार ताका EV बसी म्हणटात त्यो कदंबांत घाल्यात. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कांय योजना आसा BJP सरकाराची की स्लोली हे जे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग जे आसात जितले आसात ऑल ओवर इंडिया ते सगळे सपाट करून काबार करून प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरांक घालून थ्रू द माध्यम ऑफ इलेक्ट्रीक बसेस ते प्रायवेटायझेशन करूंक सोदतात. दिस इज द लॉंग अँड द शॉर्ट ऑफ इट. ह्या येवजणेक लागून तांणी कॉन्ट्रॅक्टराक घाला हैदराबाद बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर ट्रान्स हे म्हणून कितें ट्रान्स प्रायवेट लिमिटेड आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक घालून कामगारांक चडशे 90% जे EV ड्रायव्हर्स आहात ते आमच्या गोंयच्या भुमीचे भूमिपत्र तांकां कामाक घाला आनी तांकां ॲबजेक्ट म्हणल्यार गुलामा सारके तांकां पगार, गुलामा सारके तांकां सवलत्यो आनी तांकां कसलोच कांय फॅसिलिटीज ना अशा परिस्थितीन तांकां काम करूंक लायता. तुमकां जर तेंचे रेस्टरूम पळयत जाल्यार इट इज ॲज गूड ॲज अ स्लम. आतां लिंपेज ना, सोरप भोंवतात सरभोंवतणी. पावसान तुम्ही जाणा सोरप भोंवतात आजू बाजू सगळ्यांनी. टॉयलेट सारके ना, वॉशरूम सारके ना, बेसीन सारके ना, उदकाची सोय सारकी ना, तांकां सेफ्टी म्हणलेली ना. आमचो मेन प्रॉब्लेम आहा EV बसेस. ह्यो इलेक्ट्रीक बसेस गेल्या 2 वर्सां चलतात, 2-3 वर्सां. आता ह्या बसी खिळखिळीत जाल्यात. ते केन्ना ब्रेकडावन जायत, केन्ना तेंच्यो बॅटरी संपत कांय गॅरंटी ना. पॅसेंजर कोणाक पळयता? जो बस चलयता चालक EV ड्रायव्हर्स ताका पळयता. तो बस चलयता, तो मुद्दम ती बस ब्रेकडावन करता काय असो एक संशय लोकांच्या मनांत आसता. पण खरें पळोवंक गेल्यार आमचे EV ड्रायव्हर्स डे अँड नायट कंप्लेंट करता की मेंटेनन्स सारके करा. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मॅनेजमेंटाक पडलेले ना, तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका पडलेले ना, कोण पळय इन्चार्ज आहा मेंटेनन्साचो ताका पडलेले ना. अशा परिस्थितीन कामगार सेफ्टी नासतना काम करता. स्पेअर पार्ट्स ते दवरिना. जरी तर एक तुझे स्टियरिंग क्रॉस जर गेलो तो कसलोय क्रॉस हाडटा तो रोकडो ब्रेकडावन जाता. स्टियरिंग एक इम्पॉर्टंट तुका एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनंट इन अ व्हेकल. जेन्ना स्टियरिंग सारकें ना जाल्यार तुका प्रॉब्लेम आहा ड्रायव्हिंग करपाक. इट इज अ मॅटर ऑफ ग्रेट सेफ्टी. टायर सगळे रिमोल्डिंग करून घालतात. ताका लागून केन्नाय गाडयो तुम्ही पळयतात रस्त्यार पळयतात. EV बसेस लोक कितें म्हणटा
electric buses are comfortable munta. Electric buses are giving us comfort. We want electric buses. Lok munta. But the manner in which electric buses are run, there is much to be desired. आता आमच्या सवलतीचं लीव फॅसिलिटीज म्हणलेले ना कामगारांक. इलेक्ट्रिक बसेस काम करता त्यांना लीव सारखी ना. त्यांना पगार जो आसा तो भिकेचो पगार. कॅन यू इमॅजिन 2 करोडांची बस, एक इलेक्ट्रिक बस इज अ 2 crore वर्थ ऑफ बस. ते 2 करोडांच्या बसीर जो इलेक्ट्रिक ड्रायव्हर आहा, बस ड्रायव्हर, तेजो पगार कितलो असतो? 600 रुपया दिसाक. 600 rupees per day. How can you manage with 600 rupees? Less than 18,000, 19,000 rupees per day. आणि अशा परिस्थितीत हे कामगार काम करता. आम्ही सरकाराक विचारले, मॅनेजमेंट ऑफ कदंबाक विचारले, तुम्ही 600 रुपया पागमेंत एका स्किल्ड ड्रायव्हर्स जो बसीचो आसा तेका स्किल्ड ड्रायव्हर्स तेका तुम्ही 600 रुपया दिता, whereas Kadamba Transport Corporation driver is earning around 40,000. Equal pay for equal work, समान काम समान वेतन. Why the hell? कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आसून सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक काय अधिकार आसा? कायदो कितें म्हणटा? कायदो म्हणटा सेम अँड सिमिलर वर्क should be paid same and similar pay. Equal pay for equal work. Section 25(5)(2)(b) Contract Labor Act and its rules. जाल्यार अशा वेळार या कामगाराचो पगार 600 रुपया दिसवाडो आहा. जाल्यार आयज तुम्ही मडगांव जर तुम्ही तिंट्यार गेले जाल्यार एक मानाय आयज 1000 रुपया सकला कामार येना. एम आय रायट? 1000 रुपया सकला येना. आणि तो 5 वरां जाली जाल्यार तो आपली खाटली पटली बांदता आणि चल्लो. तो कामाक येयलो, तो 9:30 पावता. तेका तुज्यान सांगपाक जायना बेगीन कित्याक येयना. तो येतकच पयली आपली भुती उगडटा, जेवता आणि मागीर तो काम करूंक लागता. डिमांड कितें? आमचो डिमांड की आमकां ॲटलिस्ट 40,000 रुपया म्हयन्याक पगार जाय. त्याच बरोबर आमकां 3% इन्क्रिमेंट जाय. त्याच बरोबर आमकां म्हारगाय भत्तो जाय. आमकां HRA हाऊस रेंट अलाउन्स जाय. आम्ही डिमांड घालून 4 महिने झाले ना. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मॅनेजमेंट आमकां आपयता ना. म्हणून आमकां तो एसवी ट्रान्स प्रायवेट लिमिटेड जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो आपयता. कोणेच आपोवंक ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आपोवंक ना चेअरमॅन ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आपोवंक ना. तांकां कांयच पडलेलें ना. घडये आम्ही आयज हांगा मिटींग घेता. आम्ही आयज मिटींग घेतला तांकां जागोवचें पडटलें अशें म्हणून. ताका लागून आम्ही आयज शिटकावणी दिता सरकाराक. आम्ही तांकां पयरच्या पयर लेटर केला रिमाइंडर करून की ताबडतोब मिटींग घेया म्हणून. जरी तर ह्या 15 दिसां भितर कांय मिटींग घेयना जाल्यार युनियनान थारयलां दे आर ऑल मेंबर्स. ह्या EV ड्रायव्हर्स जे आहा they are all members of KTC Drivers Allied Employees Association, which is the recognized biggest union and a negotiating agent for the workers in Kadamba Transport Corporation, sole bargaining agent. अशा वेळार आम्ही सरकाराक सांगता की जरी तर आमचे प्रॉब्लेम मिटयना जाल्यार we will be compelled to come on the roads. म्हणल्यार we may be able to stop. We may have to decide to stop all the buses, electric buses. Am I right? Yes. All the buses and give a strike notice. आता जे करच्या पहिले सगळे मागीर गव्हर्नमेंट आणि अधिकारी आमकां विचारूंक जायना why have you stopped work? Why have you come on the road?
आणि दिस टाइम इलेक्ट्रिक बस कामगार जो रस्त्यार येयले त्यांच्या फाटाफाट त्यांच्या बरोबर टोटल कदंबा कर्मचारी कामगार त्यांच्या सपोर्ट म्हणून आसतले हे साक्षी दिवपाक आमचो प्रेसिडेंट आणि इतर लिडर हांगा जमल्यात ते दोन उतरां तुमकां सांगतले। हांव कदंबाचो कंडक्टर ड्रायव्हर अलर्ट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आसा आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जी तांकां तेंची सर्वीस आहा ड्रायव्हर म्हणजे बॅकबोन म्हटलो वयता तर बॅकबोन जर तुमी तांकां म्हटलें वयता जाल्यार तेंचो पगारूय बॅकबोना सारको जावो। आयज ड्रायव्हर म्हणजे ताका सॅलरी कमीत कमी पर डे 2000 रुपीज जावो। ही इदी व्हडली ते बस ऑपरेट करता ही ईवी ऑपरेट सांगल्या त्या प्रमाणे 2 crores ते गाडयेचो व्हॅल्यू ते गाडयेन जे पॅसेंजर आमचे प्रवास करता गोंयचे प्रवासी आमचे तांकां तेजो बेनिफीट जावो आनी त्यो गाडयो ज्यो आसा खंयच्यो दोरयो बांदता खंयच्या आनी स्टेरिंगाक हे करता हे तशें जावंक जायना। तेंचे बेनिफीट तांकां सुविधा ज्यो आसा तेंचे संडास सांगल्या त्या प्रमाणे सारके ना टॉयलेट सारके ना। दुसरी सांगपाची खबर म्हणजे तांकां जी डबल ड्युटी खंयच बरयल्ली ना कायद्यान। जर तांकां डबल ड्युटी तुमी दिवपाक दितात जाल्यार पयलीं आमचे कडेन युनियना कडेन डिस्कस करपाक जाय की आमी तांकां ड्युटी डबल दिवची काय ना दिवची आनी दिली आमी डिस्कस केल्या उपरांत सपोज डबल ड्युटी दिता जाल्यार तांकां 8 वरांचो रेस्ट दिवपाक जायो आनी तेच्या उपरांत तांकां डबल ड्युटी दिवपाक जाय। हांव तुमकां ह्या मिडियाच्या माध्यमान सांगूंक वयता की आतां जे कदंबा ड्रायव्हर कदंबा कंडक्टर अलर्ट असो सगळे जे स्टाफ आहा सगळे आमी ईव्हीच्या बरोबर आसा। ईव्ही आनी आमी कानाक हातीक हात धरून फुडें चलतले। जो तेंचेर जो अन्याय जाता 2 फावटी आमी ईव्ही ट्रान्सपोर्टाक आमी आमचे लेटर धाडले आनी आमी ते डिस्कशनाक आमी बसया मोले तेजो आजुनूय तेंचो येना। तेंचे जे हांगर मॅनेजमेंट आहा तेंचे कडेन येवन आमी डिस्कस केले तांकां सांगले जे ड्रायव्हर ते आसा ईव्ही ड्रायव्हर आतां तुमगे आयकना न्ही गव्हर्मेंट जाल्यार तुमी कितें 15 दिसां स्ट्रायकावर आमी अशें ठरयलें आसा की जे डिसिजन स्ट्रायकाचे डिसिजन आहा आमी 30 तारखेक घेवपाचें आहा। तेज्या पयलीं आमी डिसिजन घेवंक ना पूण मोस्टली आमी कंडक्टर ड्रायव्हर कदंबाचे आनी ईव्हीचे सगळे एकी कडेन येतले। एक ईव्ही बस चालू दवरचे ना एक कदंबा चालू दवरचे ना एक माझी बस चालू दवरचे ना हो आमचो स्टेटमेंट आसा। सरकाराक सांगूंक सोदता हांव जे ईव्हीचे कामदारांक तेंचो योग्य तो पगार आनी कदंबाचे जे कोण तेंचे कितें मांडावळ आसा आनी कितें मागलां ते व्यवस्थीत पडोवंक जाय। ना पडना जाल्यार 30 तारखेक आमी डिसिजन घेतले। जे आमचे सशी कामदार जे रिटायर आहा ते काल पयरच्यान रस्त्यार येयल्या ते आमच्या कडेन आसा। फाल्यां सकाळीं 30 तारखेच्या पयलीं आमचे डिसिजन ईव्हीचे आनी आमचे जाल्यार आमी जे डिसिजन घेता त्या सरकारान ते एक्सेप्ट करचे पडटले आनी फूल आमी रस्त्यार येतले। आनी ते ह्या मिडियाच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता हांव जे आमचे प्रवासी आसा त्या प्रवाशांक रिक्वेस्ट करता हांव हो चंद्रकांत चोडणकर सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो। जो आमकां पगार आहा ईव्हीक पगार आहा आमकां पगार आहा तो लेबर झाडू मारता तो लेबर बाजारासून हाडलो जाल्यार तो 1000 सकयल मेळना। तेका लागून प्रवाशां कडेन मागता आमी जेन्ना पळय तुमकां सुविधा दिता म्हणजे तुमचें काम करता आमी ते काम आमी योग्य करतले पूण आमकां सपोर्ट करात आनी तुमचे कडेन मागता आमी जर बंद केले जाल्यार आमच्या फाटल्यान तुमी रावात म्हणून तुमचे कडेन मागता। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।